ग्रँड जे आसा हे रिवायज करून फायनलायज केले वयतले फुडलो कॉन्ट्रॅक्ट फर्दर एक्स्ट्रा तो जालो डिसिजन. ताच्या उपरांत आमी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द CSR ऑथॉरिटी अंडर द फायनान्स डिपार्टमेंट वी आर फॉर्मिंग द गव्हर्मेंट कंपनी to do the various activities under the CSR so that the private company also invest into our CSR company so that आमकां various project जे CSR च्या अंडर करपाक मेळटा ह्या कंपनीच्या अंडर करपाक मेळटले. त्या खातीर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR ऑथॉरिटी अंडर फायनान्स डिपार्टमेंट करपाची कंपनी रजिस्ट्रेशन करपाची ठरल्या. ओके. ताज्या उपरांत क्रिएशन ऑफ द 11 न्यू पोस्ट इन द पोषण अभियान वीच इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा ताज्या अंडर ताका फायनल एप्रुवल दिल्लें आसा. वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमची पॉवर डिपार्टमेंटाची आशिल्ली. जरी तिका कमी रिस्पॉन्स मेळ्ळा सुद्दां जाल्यार लोक आतांय विचारत आसा तर तिका एका म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिल्लें आसा. अजून एक हेल्थ डिपार्टमेंटाचे पर्चेस आशिल्ले वेगवेगळे ताका एप्रुवल दिल्ली आसा फॉर इन कोवीड पिरियड. लॉ डिपार्टमेंटाचे कितें आशिल्लो लॉ डिपार्टमेंटाचो एक कितें आशिल्लो तो एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द अमाउंट विच एवर वी हॅव फॅन फॉर द सिडॅक पुणे कंपनी खातीर लॉ डिपार्टमेंटाची काही कामां आशिल्लीं ताच्या खातीर करपाक ही आयच्या कॅबिनेट. मेडिकल डिवायस पार्क इट इज एन ना इट इज एक्चुअली मेडिकल डिवायस पार्क हो जो आसा पळय न्ही इन ऑल इंडिया लेवलचे तेंच्यांनी कॉम्पिटिशन्स भागयला. फक्त 4 काय 5 स्टेटींनी हे कॉम्पिटिशनान भाग घेतला. इफ जर तो सँक्शन जालो आसत आमकां जाल्यार बऱ्या पद्दतीच्यो सगळ्यो मेडिकल डिवायस रायट स्कीम एप्रूव केला एप्रुवलाक रायट ना तेंच्यांनी आमी सिलेक्ट जाले जाल्यार आमकां हय जाल्यार वेर्णा जातले. आमी सिलेक्ट इट इज अ कॉम्पिटिशन हय इट इज अ डिफरंट कंपनी आमी जी गव्हर्मेंटच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत एस्टाब्लीश केल्या. आतां पर्यंत आमी जर CSRान कोणाक आमकां पयशे दिवपाक जाय जाल्यार ते फक्त डिजास्टरान घेवचे पडटाले आनी वी नीड टू स्पेंड इन द डिजास्टर. आमी अदर प्रोजेक्टाक मोडपाक शकनाशिल्ले. अशा पद्दतीच्यो कंपनी छत्तीसगड आसतली महाराष्ट्र आसतली इवन दो इन मध्य प्रदेश गुजरात ह्या सगळ्या गव्हर्मेंटांनी अशा पद्दतीच्यो कंपनीज केल्या सो दॅट दे कॅन स्पेंड म्हणजे वेरियस जेंकां आतांय बी सो मेनी पीपल आर एप्रोचिंग अस वी आर रेडी टू गिव द CSR फंड बट आमी ताका डायरेक्ट CSR सर्टिफिकेट्स दिवंक शकले नासल्या कारणान आमकां ते फंड्स घेवपाक मेळनाशिल्लो. ना ना हय तूं हें दिवपाक जाय. ओके मागीर ते एकूच वेगळो एक रिगार्डींग द चेस बाप्पा आमचो पावर मिनिस्टर तुमकां कितें तें पयलीं सांग मनोहर पयलीं सांग. आज आमी जे मनोहरभाई पर्रीकराचे एक्चुली ग्रँड मास्टर टुर्नामेंट जो आशिल्लो कोविडा खातीर आमी तो लायव्ह करूंक शकूना पूण ऑनलायन केलो. 11 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड आनी तेजे खातीर हे एक मोमेंटो हांव पयलीं CMाक दिवंक सोदता. एक मोमेंटो मनोहरभाई पर्रीकराचो टुर्नामेंटाचो. दुसरे आमचे आमचो एक CMच्या हातीन आमचो गोवा चेस एसोसिएशनाचो रिलीज करपाक लायता. तिसरे आमचे प्लेयर एक चॅम्पियनाक दिवपाक कोण नांव सांग तुजें. नितेश कॉंग्रॅच्युलेशन नितेश. He is champion in category E. 11 countries participated all over the world, 330 players, and IMs, JMs all participated. He is the winner. He is the champion from Goa, Nitish Bilutla. Congratulations. Congratulations, all the best. ट्रॉफी कोणा Goa Chess Association conducted 12 Goa Chess Association conducted 12 taluka level league tournaments, and out of 12 Nitish won 6 gold, 5 silver and 1 bronze to win become the champion of Goa Chess League. So Thank you. Yes.
Second place was won by Ritwik Parab, but he is not there. He got 5 gold, everyone. 3 and 3 silver. And third place was won by Vivan Balikar. He won 1 gold, third place. दोघांचं ना जाल्यार 2 मिनटां खातीर मास्क काडवा काड दोघांचे फोटो घेवन सारके चल धर ट्रॉफी दे रायट Thank you. Yes, All the best, congratulations. sir. Congratulations. We are proud to Yeah, say letter घे. that out of आमचे गोवाचे असोसिएशनाक आमचो लिओन मेंडोन्सा has been a new GM for India. Only 67 GMs India भितर आसा आणि he is hardly what is Leon say 15 years. So it is a great achievement for Goa. 67 GMs in India. He is the youngest, one of the youngest GMs, Leon Mendonca. So congratulations to him and his family from Honorable CM from Chess Association. Thank you. सो काय हां रिक्रुटमेंट जातलें बेगीनच जातलें ओके थँक्यू ना चालू 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 उरतलो न्ही रे तो शांत जातले लोक सांगला तांकां डिस्कशन करुया म्हणून अजून तरी काय सांगना आयजूय परत सांगला तांकां अरे विषय तसो ना ज्या ज्या जाग्यार IIT आसात थंयसर आउटपोस्ट आसता म्हणून IIT वाल्यांनी सांगला तो विषय आमी ताका लागून आउटपोस्ट करता असोय विषय ना की तांकां इन फ्युचर थंय जावपाक जाय म्हणून पयरच्या मिटिंगेन तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की इन फ्युचर थंयसर आउटपोस्ट जावपाक जाय म्हणून आमी आत्तां आउटपोस्ट घालूंकूच ना थंयसर अजून तरी काय नाही आयज डेव्हलपमेंट काय ना 14 तारीख हय आतां तांच्यांनी पयर रिव्यू मिटींग घेतली मरे एमपीटीन ऑलरेडी सुरू केला मरे वी आर एक स्टेप फुडें आहा तेच सांगता तेणी ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिली तांच्या कडल्यान रिव्यू सुरू जालो काल एमपीटी चेअरमॅनाचेच पयरची प्रेस कॉन्फरन्स आहा मरे दॅट इज अ वन पार्ट ते कंप्लीट जालो मरे ऐका म्हाजो OSD जो चावडीकर आहा पळय न्ही रे इज वर्कींग इन अ एड्युकेशन डिपार्टमेंट जस्ट हांव तुमकां आतां कळपा खातीर सांगता तो लिगल केसीस गेल्यो म्हाका दिसता आतां न्ही तर गेल्या 10 वर्सां काय कितें म्हणजे 8 कितें तरी लिगल केसीस गव्हर्मेंटाच्यो पळयता देर इज नो एनी लिगल ऑफिसर इन द गव्हर्मेंट तशें आसत जाल्यार थंयसर एक डेप्युटी डायरेक्टर लिगल हो पोस्ट खंय तरी आसपाक जाय कारण ह्यो सगळ्यो कोण तरी येवन थंयसर एडवोकेट बसून ते करूंक शकना आतां बींग तो एड्युकेशन हेड मास्टर आशिल्लो तेच्या कडेन LLM डिग्री आसा म्हणून इन दॅन गव्हर्मेंट in 2007 काय 8 have taken the decision and ताका एक लीगल म्हणून फक्त अपॉइंट केल्लो ताका डेजिग्नेशन दिवंक नाशिल्लें आणि ही इज सिटींग इन द हेड ऑफिसार ना तेजो एक्चुअली एट प्रेझेंट जो आहा पळय न्ही स्केल वायज आनी हेचें कांयच जायना फक्त ताका डेजिग्नेशन जो आसा आपल्या डेप्युटी डायरेक्टर लीगल इतकोच मेळटा आतां ना तो हेड मास्टर आहा ताका फक्त डेप्युटी डायरेक्टर लीगल म्हणून बसयल्लो आहा आरोप करतल्यांक कितेंय चलतालें रे आरोप कशेंय करीत आसा आतां जो लीगल केसीस इतकी वर्सां पळयता म्हणून आतां ना जाल्यार आमकां थंय स्पेशल कोण तरी एडवोकेट एखादो लीगल घेवन अपॉइंट करचो पडटलो कारण आमचें एड्युकेशन डिपार्टमेंट हें फक्त गव्हर्मेंटाच्योच एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यो केसीस पळयना ज्यो एडेड स्कुलांनी जेंका आमी ग्रँट दितात जे लोक कोर्टाक वयतात त्योय केसीस ज्यो आसा ह्यो एड्युकेशन डिपार्टमेंट पळयता हें खबर ना आज सरकाराचेर कितलेशेच जाण टिचर्स कोर्टान गेल्यात कितलेशेच जाण इन्स्टिट्यूशन कोर्टान गेल्या कोणाच्या म्हणजे त्यांच्या मॅनेजमेंट आनी टिचरांच्या पटाना ते वता शेवटी ग्रँट इन एड आमी दिता पगार आमी दिता न्ही रे पगार आमी दिता म्हटल्या उपरांत प्रत्येक केस प्रायमरी स्कूल सेकंडरी स्कूल हाय सेकंडरी स्कूल ह्यो सगळ्यो केसी ज्यो आसा ह्यो डिपार्टमेंटाक आपलो कन्सर्न मनीस थंय धाडचो पडटा एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लेम लोकांक कळना त्या खातीर एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लेम जर स्ट्रीमलायन करतले तें सांगलें 33 वर्सांनी WRD डिपार्टमेंटान जी प्रमोशन जाली ती कोणी सांगूंक ना मरे पयले फावटी WRD डिपार्टमेंटान 33 वर्सांनी म्हणजे जेईचो येई जालो किंवा येईचो ई जालो हें तुमी कोणीच एप्रिशिएट करूंक ना विचारात त्या डिपार्टमेंटान
33 वर्सां उपरांत हांव सांगता पयले फावटी आज त्या डिपार्टमेंटान की WRDच्या डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्या कडेन तिराळी आनी साळावली हाजो क्लियर कट आमी कितले आमचे कितें म्हणटा ताका तो ना 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 प्लॅन तर जालो टोटल एरिया अंडर द कमांड एरिया रायट कमांड एरिया इज द रायट सब्जेक्ट आयज पर्यंत नाशिल्लें फर्स्ट टायम आय हॅव गिवन आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग दॅट सी न्यूली अपॉइंटेड पाटील विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हांवें सांगलें आनी तेणी तें केलें अरे गेली जे डिपार्टमेंटा जे असले पळय न्हू थोडे जाण वगीच घेवन बसलेले WRD डिपार्टमेंटान म्हाका जाल्यार दिसता हे काम करपाक जाय आसलें ते करीत नासले काम आयज तांकां प्रमोशन दिल्या उपरांत ते काम करपाक लागल्या फर्स्ट टायम म्हणजे म्हाका दिसता 5 कोटी फंड पयलीं वर्ल्ड बँकेचो फंड्स आमच्या डिपार्टमेंटान हाडलो हे कशें आसा खंय तरी येदेशें कोणाक कितें केलें की ताजो बोवाळ करप हें सुरू हें राजकारण आनी कांय न्ही RDA क्लिनिक आनी तुमी एप्रिशिएट खरें म्हणजे फर्स्ट टायम आमी स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंतर्गत 2.5 कोटी रुपया म्हणजे जो आपलो WRD डिपार्टमेंटान RDA एका दिलो आमच्या RDAक दिलो आनी नरेगाचे वर्कर्स जे आसा पळय न्ही रे हे म्हणजे तिराळी नाला साफ करपी आनी साळावली नाला साफ करपी 2.5 कोटी रुपया जे खंयच्या तरी कॉन्ट्रॅक्टाक दिताले आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर खंयच्यान तरी UP बिहार कर्नाटक खंयच्या तरी लेबर हाडटालो आनी ते क्लीन करतालो आयज फर्स्ट टायम तुमी नाळा पळय गोंयकार भावा भयणींनी ते जे डिसिल्टिंग केलां आनी इतकें क्लीन केलां की ते आपल्या खातीर तांकां कळ्ळां 2.5 कोटी रुपया नरेगाच्या अंडर वर्कर जे पंचायतींनी रजिस्टर्ड जाल्ले तांकां मेळ्ळे हें केदें व्हडलें काम ते कोण सांगता? जे हे कोणूच उलयना मरे तेजे एप्रिशिएट तुम्ही अभिनंदन करपाक जाय तर विरोधक जर हेचें सांगता आसत जाल्यार ह्याय गोश्टीचें हांव म्हाजें कर म्हणणार आहे आमच्या डिपार्टमेंटाचेच कर म्हणजे आमचो तो पाटील आनी थंयसर हो संजीत आनी ती ही आमची कोण आहा थंयसर ती दुसरी मॅडम आहा ती मिना गोलतेकर रायट हय आमी ज्या पद्दतीत आमचे 191 ऑफिसर्स ग्रामपंचायतींनी वयतात आनी ग्रामपंचायतींनी काम सुरू जाला ताजो रिस्पॉन्सूय बी थोडे कडेन खंय तरी प्रॉब्लेम आसतलो त्याच धर्तीचेर स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट म्युन्सिपाल्टींनी राबोवपा खातीर आमी म्युन्सिपाल्टींचो सर्वे जाला आनी आतां परत एकदां एक केन्ना तरी अनाउन्समेंट जावन म्युन्सिपाल्टींनी बी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा हे बसपाक सुरू करतले म्युन्सिपाल्टींनी जी कामां जी आसा ही स्वयंपूर्ण हेजेर सुरू जातली हय डायरेक्टर ऑफ AH and VS एनिमल हजबंड्रीक ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करपाक लायिल्ले आहा अजून तरी काय फायनलायज ना थँक्यू